सगळ्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांची नावां गोंयच्या दर एका म्हालांतल्या सरकारी शाळांक दितले आनी हेच ह्या हुतात्म्यांक आमचो मानवंदन आसतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। पेडणेच्या हुतात्मा स्मारक पत्रादेवी हांगासर भारताच्या 75 वर्सांच्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान खासा कार्यावळीचें आयोजन जालें। ह्या वेळार मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरा सयत पेडणेचो आमदार प्रवीण आलेकर लेगीत उपस्थित आसलो। काय हरकत ना, कारण मुळात गोय स्वतंत्र करता आसतना म्हणजे खऱ्या अर्थात जर ती वीरभूमी खंयची आसत जाल्यार ती पेडण्या भूमी आसा। म्हणजे 30 पेक्षा चड जर स्वतंत्र सैनीक भारताचेर खंय पडले आसत जाल्यार ते ह्या पेडण्या भूमीच्यान पडले, ते आमी कदापि विसरूंक शकना। त्या खातीर ज्या पद्दतीचो कर्नल मेनीपाल सिंग हांचो पुतळो त्या शाळेंत आसा त्याच धर्तीचेर आमी म्हटलां की गोंयांतल्या प्रत्येक शाळेंत त्या तालुक्यांतले त्या वीर सुपुत्राचे नाव जे आसा हे त्या शाळेक दिले वयतले ही तांकां मानवंदना आसा। आनी त्याच खातीर अशा पद्दतीची स्थळां फुडल्या वर्सभराच्या भितर परत एकदां रिनोवेट करपाचें काम हे सरकारान थारायलां। ह्या वर्सा आमी जेन्ना आझादी का अमृत महोत्सव वर्स आमी सेलिब्रेट करता, हे वर्स खाशेलें आसतलें पेडणेकारां खातीर ह्या वर्साक जे आसा, कारण खऱ्या अर्थात विकास जो कोणाचो जातलो आसत जाल्यार तो पुराय पेडण्या तालुक्याचो जातलो। 2 कारणां खातीर जातलो। एक की जे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ताचें उक्तावण ह्या वर्सा भितर आमी करता आनी परत एकदां म्हणजे पत्रादेवीच्या ह्या पुण्यभूमीत पत्रादेवीचें तें स्मारक ताचेंय उक्तावण जे आसा हे ह्याच वर्सा भितर करपाचें आसा। म्हणून पर्यटन दृश्ट्या पुराय विकास आनी सांस्कृतीक दृश्ट्या पुराय विकास पेडण्या तालुक्याचो जावपाचो आसा, हो तितकोच म्हत्वाचो आसा। त्या खातीर